देशान समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणेवेल्यान आरती परती चर्चा चालू असा. कांय जाणांनी आतां सावन ह्या कायद्याक विरोध करपाक सुरवात केल्या. ह्या कायद्याचेर गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत सविस्तर चर्चा जाली. गोंयांत सद्याक अस्तित्वात आशिल्लो समान नागरीक कायदो कांय घटकांक अन्यायकारक जावन आसा. नवीन जो कायदो येतले तो योग्य न्याय दिवपाक पावतलो काय कितें? तातूंत बायलां खातीर कसल्यो तरतुडी आसतल्यो अशे प्रश्न सबीना मार्टिन्सान उपरासले. तशेंच हो कायदो सगळ्या धर्माक सांबाळून घेतलो, खंयचीच आस्था आनी संस्कृतायेचेर ताचो कसलोच परिणाम जावचो ना असो युक्तिवाद संदीप हेबळेन केलो. जाल्यार ह्या कायद्या बाबतीत सरकार लोकां मदीं जागृताय करपाक खंय कमी पडला? ह्या प्रश्नाचेर भाजपा फुडारी यतीश नायक कितें म्हणटा तें पळयात. तुका समान नागरी कायद्या संदर्भात तुजी खास कितें मत आसत ती तुवें सुरवातेक ओपनिंग रिमार्क्सान मांडची. ओके, पयले सुवातेर हो सामान्य नागरीक कायदो कितें हें कोणाक खबर ना. कित्याक फक्त ते टर्म यूज केला, युनिफॉर्म सिवील कोड. आतां युनिफॉर्म म्हणजे कितें हें सगळ्यांक सेम लागू जातले हें कांय क्लियर ना. आनी खुबदां अशें सांगता की गोंयांत सामान्य नागरीक कायदो आसा, पूण म्हाका सांगपाचें आसा की सामान्य ना तो. युनिफॉर्म कोड इंडियान ऑलरेडी आयिल्लो आसा. आतां युनिफॉर्म कोड कसलो? क्रिमिनल कोड. क्रिमिनल कोड युनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल रिलिजन्स, अक्रॉस ऑल सिटिजन्स तो ऑलरेडी आयिल्लो आसा. आनी तो येवन खंयच डायवर्सिटी या कल्चर या रिलिजन कोणा आडकाठी करपाचो प्रश्न येना, खंयच जाल्लें ना. सो एक फियर मॉंगरिंग जे चालू आसा इंडिये भितर, कोणी पॉलिटिशियन्स ते एक एडवांटेज घेतात असले सिट्युएशनाचे. ते एक फियर मॉंगरिंग क्रिएट करतात का खंय तरी तुमची डायवर्सिटी थ्रेटन जातली, खंय तरी कल्चर डिजपियर जातले, खंय तरी तुमचे धर्माक खंय तरी मार बसतलो. हे म्हाका दिसता हातूंत कसलेंच सत्य ना. युनिफॉर्म सिवील कोड जो आसा हो म्हाका दिसता 4-5 विशयाचेच संदर्भान आसा, लायक मॅरेज, डायवर्स. Supreme Court has time and again written in its judgments and pronounced that uniform civil code must be realized. जॉन वॅलमॉटनाचो जजमेंट आसत, सरला मुदगलाचो जजमेंट आसत, मल्टिपल जजमेंट्सांनी सुप्रीम कोर्टान सांगलां. गोंयच्यो 1-2-4-5 केसी सुद्दां सुप्रीम कोर्टान पावून त्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटांनी सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या कॉमन कोडाक तोखणाय केल्या. सो जो आमचे कडेन जो पोर्चुगीज सिवील कोड 1867 आसा, जाका आमी कॉमन सिवील कोड म्हणटा, तो जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना गोवा दामन एंड दीव पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टा अंडर सेक्शन 5च्या अंतर्गत तो आमच्या कायद्याच्या बॉडी ऑफ लॉन आस्पावीत जालो. तो कायदो आतां आमी खूब इम्प्रूवूय केला खूब कडेन. लायक काबेस द काजाल इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंगांक पयलीं बायल जायनाशिल्ली, आतां बायल जावं शकता. आतां सक्सेशनाच्या बाबतींत आमी गोवा सक्सेशन एक्ट हाडला 12चो. सो बेसिकली वी हॅव ग्रॅज्युएटेड ताणें म्हणलां, सो संविधान म्हणलां. What I'm saying.